Good morning friends. म्हाका न्हू दीस बारान डॉक्टर पूनम्स व्लॉग कोंकणी आणि डॉक्टर पूनम्स व्लॉग जे हिंदी एंड इंग्लिश चॅनल आसा तेजेर क्वेश्चन्स येत असतात भरपूर येतात. ओके, व्हिडिओच्या सकयल म्हणा, रेग्युलर डायरेक्ट DM म्हणटात तुमी, ते DM म्हणा. ओके, हे सगळे क्वेश्चन्स येतात आनी तितून मॅक्झिमम क्वेश्चन कितें आसता खबर आसा? म्हाका दूद येना, म्हजे भुरगे 15-20 दिसाचे आसा, म्हाका दिसता म्हाका दूद येना, म्हजे बेबी बाटलीच्या दुदार आसा, कित्याक तरी 10 दिसांनी ताका म्हाका दिसलें दूद येना जाल्यार म्हणून म्हाका बाटलीच्या दुदार स्टार्ट केलें. सगळ्यान फर्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग, तुमकां ब्रेस्ट फिडींग करपाचें आसा की ना इज द फर्स्ट थिंग. ओके, दुसरें, जर तुमकां दूद सारकें येना अशें तुमकां दिसता जाल्यार तें चॅक करपाक जाय. ओके, लायक आतां म्हज्या कडेन बरेचशे क्लिनिकान पेशंट्स येतात जांकां दिसता की तांकां दूद येना. सो वी हॅव अ फिडींग सेशन हियर. फिडींग सेशन म्हणल्यार ती आवय म्हज्या फुडें बसून दूद दिता, आपलें दूद भुरग्याक दिता, आनी डिपेंडींग अपॉन दॅट वी फायंड आउट वॉट इज द मिस्टेक. लॅचिंग टॅक्नीक सारकी आसा की ना, बेबीक सारकें धरता की ना, मागीर मिल्क ट्रान्सफर सारकी जाता की ना तें कशें कळटलें, आनी फिडींग जातकीर आवयच्या ब्रेस्टान कितलें दूद आसा हें कशें कन्फर्म करपाचें. ओके, आवयचें दूद आसा की ना भितर तें कशें कन्फर्म करपाचें, धाकले पॉयंट्स आसतात जे तुमकां शिकपाक जाय एज अ फर्स्ट टायम मदर ऑर इवन सेकेंड एंड थर्ड टायम मदर. बरेचदा म्हज्या कडेन फर्स्ट सेकेंड थर्ड टायम आशिल्ले मदर्स येता आनी ते आर स्टील कन्फ्युज्ड अबावट ब्रेस्ट फिडींग. ओके, सेकेंडली, जेन्ना म्हाका क्वेश्चन्स येता ते अशें की म्हजी ब्रेस्ट बारीक आसा, निप्पल बारीक आसा, म्हजी ब्रेस्ट व्हडली आसा, निप्पल व्हडलें आसा. ओके, आनी मागीर सकयल उरतलें वॉट कॅन आय डू. हांगा बसून तुमकां मेसेजीचेर हांव कशें सांगतलें वॉट कॅन आय डू, कारण ब्रेस्ट फिडींग म्हणल्यार तो एक्चुअल प्रोसेस आसता जितून म्हाका पळोवपाक जाय तूं मिस्टेक कितें करता. ओके, सो इट इज एडवायजेबल तुमच्या आसपास जो कोण ब्रेस्ट फिडींग कन्सल्टेशन करता ना जाल्यार लॅक्टेशन कन्सल्टंट्स आसात, प्लीज तांकां वचात, मेळात. ओके, हांव पर्वरी एरियान रावतां, सो म्हाका ह्या सायडीचे बरेचशे पेशंट्स येतात हू आर कन्सर्न्ड अबावट ब्रेस्ट फिडींग, आनी आय कॅन प्रावडली से की म्हजे पेशंट्स मोस्टली हॅप्पी असतात ब्रेस्ट फिडींग कन्सल्टेशनाक. आय थिंक ज्या कोणी म्हज्या कडेन ब्रेस्ट फिडींग कन्सल्टेशन घेतिल्लें आसता तांणी आपलो एक्सपिरियन्स सकयल बरयचो, सो म्हाकाय कळटलें की जेणे आपलो एक्सपिरियन्स डायरेक्ट सांगूं ना ती हांगा तरी सांगतली. ओके, ऑल्सो रिमेंबर, बऱ्याच वेळा म्हाका आतां न्यूट्रिशन बद्दल सुद्दां येद्दे लांब क्वेश्चन्स येतात, फूल पेज भरिल्ली आसता. ओके, सो त्या लोकांक म्हजो एकूच एडवायज आसा की अशे एक दोन क्वेश्चन्स म्हाका पळोवपाक टायम मेळना. जितलो म्हाका फ्री टायम मेळूं शकता हांव तितलो काडटा आनी तो आन्सर करपाक नाजाल्यार तुमचे रिल्स करपाक घालता. ओके, बट मोर दॅन दॅट इट इज रियली इम्पॉसिबल फॉर मी. ओके, मदीं आतां मेटा बिजनेसान एक हें दिल्लो, कितें प्लॅन दिल्लो की इतले व्हिडिओ रोज करपाक जाय. इट वॉज गेटींग अबाव माय हेड, कारण मॅनेजींग द OPD एंड डुईंग दीस इज अ बिग टास्क. आनी हें हांव करता कित्याक फॉर सोशल सर्वीस, आय एम जस्ट डुईंग इट फॉर सोशल, बट देर इज अ लिमीट, रायट? आय कॅनॉट गो ऑन डुईंग इट कंटिन्युअसली. सो इफ यू फील की तुज्या भुरग्याक जेन्युइन कितें प्रॉब्लम आसा ना जाल्यार यू आर जेन्युइनली वरीड अबावट द प्रॉब्लम ऑफ द बेबी, इट इज बेस्ट गो विजीट युअर पिडियाट्रिशियन. Okay, because I have seen messages which I have not seen for last one month, and then there was some problem. I just write to them, I hope a pediatrician has seen them. I'm sure they are not going to wait for that long anyways. Okay, so yes, that's it what I wanted to tell you today. And today I'm green. Look at this, green, and a special appearance of this parrot earrings. Can you see those earrings? Okay, this yesterday I bought it from, where is that? No, the mall in Pororim, Mall di Goa. Okay, Mall di Goa. I bought it from Mall di Goa. I saw one exhibition over there. I just want to drop my kids for her friends get together, and I saw this. I just love this. Okay, she was Parsekar, Mrs. Parsekar, who was selling them. I just got hold of these parrots. Bye bye.